आयज हातुर्ली गांवांत रथसप्तमीचो उत्सव साजरो केलो वयता। हो उत्सव गेली कितल्योशीच पिढयो हांगासर हातुर्लेन हो उत्सव साजरो केलो वयता। पालखी उत्सव आसता। मुख्य करून कशें आसा की हो जो आमचो सुशेनाचार्य दत्त मंदिर वरपाल हातुर्ली हांगासर आसा। हांगासर सुशेनाचार्य सुमाराकशे 100 वर्सां पयलीं हांगासर तेंचें आगमन जाल्लें आनी ते आमचे ते डेगवेकर म्हणून एक फॅमिली आसा त्यांच्या घरान तेंचे थंयसर ते रावताले आनी थंयसून ते दिक्षा दिताले। त्याच्या नंतर आमी वरपालकार आनी इतर लोक तेचे भक्तगण अशे एकठांय जावन हांगासर एक मठ बांदलो आनी त्या मठान मागीर तेंचे ते स्थायीक जाले। आनी त्याच्या नंतर मागीर अशे बऱ्याचशा लोकांनी सुशेनाचार्यांची दिक्षा घेतली। त्याच्या नंतर मग सुदर्शन महाराज हांगासर येयले आनी आतां कितलीशीं वर्सां जालीं आयचो हो दीस मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या आनंदान सगळे लोक साजरो करता। आयज आमची ही पालखी आसता। पालखी ही श्री सुशेनाचार्य दत्त मंदिरांसून सुरू जाता। ती पूर्ण गांवांत प्रत्येकाच्या दारापर्यंत ही पालखी सुशेनाचार्य आनी दत्त महाराजांची जी पालखी आसा ती सगळ्याक पूर्ण गांवांत मास्काळ म्हणा किंवा देऊळवाडो हातुर्ली अशें पूर्ण रात्रभर सगळ्यांच्या दारान ही पालखी भोंवता आनी लोक जे भक्तगण इतर गांवांसून मुद्दामून येतात। त्याच बरोबर आमचे गांवचे जे लोक आसात ते मोठ्या उमेदीन आनी आनंदान देवाचें दर्शन घेता, देवाक ओटी भरता, देवाक फळां दिवन आपली इच्छा व्यक्त करता, आपले जे आंगवणी आसा त्यो करता। आनी अशें आसा की बरेचशे लोक इतर गांवांसून सुद्दां मुद्दामून आपली आंगवण करपाक लागून ह्या गांवांत येता आनी मुद्दामून दत्त महाराजांचें दर्शन घेता, ओटी दिता आनी आंगवणी करता आनी ती आंगवण पुरी करपाकूय बीन बरेचशे वेळार बरेचशे लोक येतात। अशे हे भरगच्च कार्यक्रम हो दिवसभर आसता आनी रात्रीचो पूर्ण आमी भर हातुर्लीच्या शेवटच्या घरापर्यंत ही पालखी वयता आनी सगळ्या लोकांक दर्शन दत्त महाराजांचें जाता। सगळ्या लोकांक आशिर्वाद दिलो वयता आनी अशा मोठ्या दबाज्यान हो आयचो दीस हो साजरो केलो वयता। धन्यवाद।